हुन हुनाची लायक क्रिस्पी क्रंची बन्स आणि ता जोटू लायक हिंगा पण्ण घाल्लेले दळितोय कोणा इष्ट ನಾ ಸಂಗ್ಯಾಚಿ एक कॉम्बिनेशन आच ब्रेकफास्ट पूर ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ तुम्ही स्किप कोन्न पळोवं नकाची एंड ताय करेक्ट पळयाची त्या म्हळ्यार हांताव बन्साचे टेस्ट कशें एनहान्स करचे रुची कशी करचे म्हूण सांगून थोडे टिप्स सांगतास हें आमची गेले ऑथेंटीक ओरिजिनल बन्सा रेसिपी हाका पळय अर्ध कप साखर घाला हांगा ताका मैसूर केळे 5 मिगेले चड पिकील आशिल्ले ते 5 केळे घाला हाका मैसूर केळेंची बेस्ट बन्साक ना जाल्यार विंगड खंयचे घालत जाल्यार मैसूर केळें घालेले तितले फ्लेवर विंगड खंयची केळें घाल्यार येना आतां ते साखर आनी ते लायक पिकला देखून म्हाका हातान चिरडिल्या पावता चिक्के पिकील उणेस वेळ म्हणजे जाल्यार मिक्सर एक पंता एक राउंड वांटूका जाता आतां पळावाक जावका जाल्यार तितलें मीठ घाल्लें आनी सोडा पिट्टी कुकींग सोडा ते घाल्लें आनी लायक करून मिक्स करता आनी मिगेल्याक हांगा 1 कप धंय आसा ते धंय घालता आतां फकत धंय ना जाल्यार ताक घालयत ताक मस्त आमशे ताक आनी घालूं नज ताक घालतना उदकाक मागीर चड जावचें नज म्हळ्यार पातळ जावचें नज ते देखून कन्सिस्टन्सी पळोवन थोडे घाल्या पुरो हांव जीर घालचें आसा हें ऑप्शनल जाय जाल्यार मात घाल्या पुरो जिरे आतां हें पुरें घालून मिक्स करता सोडा पिट्टी घाला देखून पळय बबल येवच्या सूर जाल्यार हांव हांगा चिके मिकेल क्वॉन्टिटी चड आसा हांगा हांव 1 शेराची बन्स करता आसा हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान तूं 2 कप मैद घालून कितले बन्स कोर येता म्हूण सांगता हे बरी मैद आनी चण्या पीठ घालून आशिल्ले बन्स आतां हांव 4 कप मैद घाल्ले अर्द कप चण्या पीठ घाल्लें आनी पळयाचें हांव हांगा लोणी घाल्लें ते लोणी घाल्यार कसो जाता म्हळ्यार ते बन्साचे एक टेस्ट भारी लायक जावन एनहान्स जाता आनी म्हळ्यार पुरंबोळ येता आनी ते बन्स भारी क्रिस्पी जाता फक्त लोणी ना जाल्यार 1-2 चमचे तूप घाल्यार जाता भायल्यान भारी क्रंची जावन येता हे ऑप्शनल घालूं का म्हूण कसलेंय ना स्किप कर येता बन्सा टेस्टा कांय चड उरना टेस्ट चड करची खातीर हांव हे टिप्स सांगता आतां पळय लायक करून चिरडून घेवचें बन्सा पीठ केन्नाय मस्त पातळ जावचें काय नज मस्त दाट कोण पुरी पीठ शिकालोवचें काय नज पातळ म्हूण चड उदक घालून बिरी करूं काय नत तें अशें हद जावका उदक घालचें गरजे ना हें ताक की धंय की ते केळ्यांचें ताजे उदक पुरो आमकां पावता तशी बन्सान तूं मस्त नमने वेरिएशन्स करताची अयो मैद हेल्थाचें आंग न्हय गंवां पीठ घाल का बा म्हणून गंवां पिठय घालून कोर येता तेवूय लायक जाता आतां पळय हांगा 2 चमचे नारलेलें तेल घालता ते कसं घालचें म्हळ्यार ते हाता अंटवलेलें पीठ पुराय आमकां वपास ताका घालूं जाता प्लस आयदनय पडलें पुट जावन येता क्लीन जावन चन्न गूळ कोन्न दवरूं जाता तशीच साखर हेल्दी न्हय म्हणटा थोडे जण साखर सोडयत ताजे बदला गोड घालयत गोड करडून पिठी कोरून आमी धंय मिक्स करता पळयाची ताक की धंय तांतूं भितर लायक कोन्न किरोवन घेवका मात्र तेवूय घालयत अर्ध मैदा अर्ध गंवां पीठ घालून तशी कोरयत बन्स तशें मस्त वेरिएशन्स कोरयत अर्ध मैदा आनी अर्ध गंवां पीठ घाल्यार एक्चुली लायक जाता ते बन्स पळय अशें करून लायक करून मुद्द करून घेतले ते नारलेलें तेल घाल्ले निमित्त अशें चंद जावन कालोवन येता आमी हाजे पयशी फुडें पणसाचे पिकल पणसा बन्स केला ताजे लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता तुमी चॅक कोरयता भारी लायक जाता ते बन्स आतां पळय व्हड गुळी करून घेतली आनी आतां दाट लाटोवचें तुमकां पुरो जेन्ना गोतस बन्स पातळ करून नज पातळ केल्यार पुग्गना ते दाट व्हड गुळी करून दाट 4 लाटून घाल्या जाल्यार तेल हुनज येता लायक तापोवका हांव नारलेलें तेला तळ्ळा तुमकां खंयची तेल जाय त्या तेलान तूं यूज कर येता आतां उज्ज व्हड करून सुरवेक लायक करून तेल तापोवन घेतलें आनी बन्स घालतना लो मिडियमार दवरलें आनी चिकीसान उज्जारी भाजून घेवका नाजाल्यार भितर शिजना भितर तां शिजून येना खातान चिक्की पीठशी मेळटा तें लायक जायना समज भितर शिजून ते येवका जाल्यार चिक्की उज्ज सान कोरका भाजून येतान आतां तें पळय वयर एक सान क्रॅकशी आयला ते क्रॅकशी आयल्यार एक्चुली बन्सा पीठ भारी लायक जाला म्हूण लायक आमकां कितले जाय तितले सायजाचे बन्स लाटून पुराय तळून घेवचे हांगा रेडी जायत येयले म्हगेले बन्स पुराय पळय वयल्यान हांव सांगिल्लें पळयाची क्रॅकशी आयला पळय बन्साक एक्चुली तशें जाल्यार लायक जाला म्हूण लायक आतां पळय हें पुराय बन्स मिगेल लाटून तोळून गेले खुशी दिसता न्हू बन्स पळोवच्याक खावे म्हूण दिसना म्हाकाय तशीची कापीच्या वेळ जाता आतां उन बन्स कोन्न दवरला हांव हांगा उन तोय कोन्न दवरला आमी पुरो जन कापीच्या बसताची तुमकां पुरो जन हो व्हिडिओ इश्ट जाला वय म्हूण लागता
इश्ट जल्लारी तुमगेल व्यूज पूरा कमेंट सेक्शनाक घाला. तशें आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनाय सबस्क्रायब करा. तुमगेल फ्रेंड्स रिलेटिव्सा सांग्या. सगळ्यांकय धन्यवाद.